न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर तुमी जाणाच आसतले, दर दिसा सांजे 4:30 वरांचेर आमी हे न्यूज रूम बुलेटिन करतात आनी हाच्या फाटलो एक मुखेल हेतू म्हणल्यार दिसभरांत खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडटात ताचो एक बारीकसो नियाळ आमचे सब एडिटर्स तुमकां दितात। तर ही जावन आसा आमची गोमंतकाची ल्हानशी अशी फामील। चलात तर आयज आमी विचारूया खंयचे अपडेट्स आसात ते। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर संजना हंजुनकर हाजे कडेन। संजना, खंयचे अपडेट्स आसा? अपडेट आहा ती म्हटल्यार माधव वाठार वाघ वाठार अधिसूचित जातलो काय ना तेची बातमी आसा। माधव वाठार वाघ वाठार अधिसूचित करपाची खंडपट्टान दिल्ली मुजत सोंपपाक 3 दिसूच आसतना गोंय सरकारान ही मुजत म्हणजे अधिसुचोवणी वाडोवन दिवपा खातीर कोर्टान अर्ज केल्ल्याची म्हायती एडवोकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। खंडपीठान दिल्ली 3 म्हयन्याची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता। आतां ही वाडोवन दितली काय ना हय पळोवपाचो प्रश्न आसा। देव बरें करूं संजना। आतां आमी वचूया आमचे न्यूज सब एडिटर उत्तेजा गावस हाजे कडेन। उत्तेजा, आज तुवें खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या? आयची म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार तुमकां खबरच आसतली की फलोत्पन्न महामंडळ आसा ते कमी रेटीन आमकां भाजयो उपलब्ध करून दिता आनी आतां तातूंत एक बदल जाला म्हटल्यार गांवठी भाजयो ज्यो आमच्या आसा ते म्हळ्यार ताळकिळो, तेरे हे आतां फलोत्पन्न महामंडळाच्या आउटलेटांचेर उपलब्ध आसतले। शेतकाऱ्यां कडल्यान ते भाजयो विकत घेवन तांकां तेजो मोबदलो दितलो, जो शेतकारांकूय फायदो जातलो। ही एक जाली। आनी दुसरी म्हळ्यार अशें हेणी सांगलां आमचे फलोत्पन्न महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेश शेट ताणें अशें सांगलां। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार आयज दनपारा केरी दर्यावेळ झाड पडून एक रशियन ट्युरिस्ट जखमी जाला, ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला। आनी अशी ती केरी दर्यावेळ खूब सुकिल्ली झाडां आसात ती कापची म्हूण थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। ह्यो तुमकां दोनूय बातम्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले। देव बरें करूं उत्तेजा। तर ह्यो आशिल्ली आयची म्हत्वाची बातमी। आतां वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती हाजे कडेन। दिप्ती, आज खंयची बातमी केल्या? समिधा, नवरात्रा चालू आसा आनी आयज नवरात्राची 7वी माळ आनी आयज सरस्वती पूजन देखून ह्या विद्येचे देवतेक सगळ्या स्कुलांनी हायस्कुलांनी हाडून आयज पुजिल्ले आसा आनी ह्या विद्येचे देवतेचो सगळ्यांचेर असोच आशिर्वाद उरूनी। तर दुसरी जी अपडेट आसा ती म्हळ्यार काँग्रेसीन आयज पत्रकार परिशद घेवन इफ्फी खातीर मडगांवचे रवींद्र भवन जे आसा ते बंद दवरचें न्ही अशी मागणी केल्ली आसा, कारण तियात्रांचे खेळ सादर करपाचो हो जो आसा तांचो पीक सिजन आसतलो, सो तांचे मिळकतीचेर परिणाम जावचो न्ही म्हणून तांणी ही मागणी केल्या। आनी एक तिसरी जी आसा तो एक स्पेशल रिपोर्ट आसा पेडणेचो फामाद मुर्तीकार, सो हो स्पेशल रिपोर्ट जो आसा तो ताचे हांव चड डिटेल्स दिना, तुमी 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळयात। थँक्यू। देव बरें करूं दिप्ती। तर वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या हाजे कडेन। आयची न्यूज म्हटल्यार एक स्पेशल रिपोर्ट आसा। गोंयांत खूब तरेची आमी पिकावळ घेता आनी लागवड करता, पण मदल्या काळान कितें जालें की पयलीं शेतां करिनासलेले, सो थोड्यांनी बंद केलेली शेतां, पण आतां ह्यो परत स्टार्ट जाला की शेतां करपाचो। सरकारान एक न्यू योजना तयार केला। तशीच काकोड्या कुडचड्या हांगा एका शेतकारान काळ्या शेताची लागवड केला। सुरवातीक जेन्ना तेणी लागवड केलेली तेन्ना ते बरें पीक बीन आयलें, कणसां आयलीं, पण मदीं जो पावस पडलो तितून तेजें पुराय पीक आहा पळय तें पिड्ड्यार जालें आनी तितून एका फूल लॉस जालें। आनी तशेंच जी रानटी जनावरां आहा पळय ती येवन तें पीक आहा पळय तें पिड्ड्यार करता, कळ्ळें। सो ताका लागून तेणी सरकारा कडेन मागणी केला की हेज्या पिकाची आमकां लुकसाण भरपाय दिवची आनी अशेंच समज पीक पिड्ड्यार जालें जाल्यार कांयच फायदो जावचो ना। सो तो कितें म्हणटा की हेजे कितें तरी उपाय काडचो सरकारान की ह्या जनावरां लागून। इतलेंच।
देव बरें करूं. आतां वचुया आमचे सोशल मिडिया एक्झिक्युटीव रती हाजे कडेन. तर रती, ब्रेकिंग्स तुमचे मेरेन बेगोबेग पावपाचो प्रयत्न करता. रती, आज खंयची ब्रेकिंग? आयची म्हत्वाची ब्रेकिंग म्हटल्यार कांद्याची रेट जी सामकी वाडल्या त्याच्या रिलेटेड आसा. पयलीं 2-3 म्हयन्या पयलीं टमाट 100 रुपया किलो जाल्ले आनी आतां कांदे जे 25 रुपया किलोन सुद्दां एका टायमार मेळटाले ते आतां 50 रुपया किलो जाल्या. जाल्यार सगळ्यांच्या फुडें एक प्रश्न उबो जाला की ह्या म्हारगायेन करपाचें कितें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां नवरात्रा सुरू आहा, सद्या शिवराक बरेचशे लोक शिवराक आसता. तर ह्या टायमार जर कांदो इतलो म्हारग जाल्यार लोक खातले कितें. दुसरी अपडेट म्हटल्यार ती नॅशनल गेम्साची. आयज नॅशनल गेम्साचें पयलें सुवर्ण पदक हें आसामच्या वुमन्स बॅडमिंटन टिमीक फावो जाला. तर अश्योच म्हत्वाच्यो अपडेटी आमी तुमच्या पर्यंत बेगींतल्या बेगीन पावोवपाक ट्राय करतात. तर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक तुमी फॉलो करात, आमच्या यूट्यूब चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करात, कारण नवरात्रीच्या रिलेटेड आतां बायलांच्या रिलेटेड बरे बरे व्हिडियोज आमी थंय अपलोड केल्यात, ते तुमी जरूर पळोवपाचे. आनी हे खरेंच एक इमोशनल अशे व्हिडियो, म्हणजे बायलांच्या लायफांनी जावपी त्रास आनी हाच्या रिलेटेड आमी हे सगळे व्हिडियोज केल्यात, ते तुमी जरूर पळोवपाचे. तशेंच आतां दैनीक गोमंतक वॉट्सॅप चॅनलाचेरूय आसा, तर आमचो वॉट्सॅप चॅनल जरूर फॉलो करात. दैनिक गोमंतक वेबसायटीकूय तुम्ही परत विजिट करा आणि पळयत राहा दैनिक गोमंतक टीव्ही. थँक्यू. देव बरें करूं रती. खरेंच म्हत्वाच्यो अश्यो अपडेट्स ताणें आमकां आज दिल्ल्यो आसा. तर आतां वचुया आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने सर हांचे कडेन. आयज आनी एक म्हत्वाची जी बातमी सगळ्या गोंया खातीर म्हत्वाची आसा, आनी खास करून गोंयान ज्यो जमनी विकतात, शेत जमनी जावं ज्यो लोक विकत्यो घेतात तेंच्या खातीर ही म्हत्वाची अशी गजाल आसा. ती म्हणजे शेत जमीन विक्री दुरुस्ती कायदो जो आसा तो आतां सरकारान पयलीं तो हाडिल्लो, बट आतां ताजे नेम जे आहा ते अधिसूचित केले. आनी हे जे नेम ह्या कायद्या अंतर्गत थारायल्या तातूंत शेत जमनींच्या विक्रीचेर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध येतलो. जे लोकांक शेत जमीन आपली विकपाची आसा तांकां ती फक्त शेतकाऱ्यांकूच विकपाक मेळटली, आनी जेंकां जमीन घेवपाची आसा एग्रीकल्चर लँड, ते जे कोण एग्रीकल्चरिस्ट आहा, म्हणजे जे कोण फार्मर आसा तांकांच ही जमीन घेवंक मेळटली. तेज्याय फुडें वचून सरकारान आनी हे नेम जे आहा ते स्ट्रिक्ट केल्यात. म्हणजे आतां समजा एका शेतकऱ्यान दुसऱ्या शेतकऱ्या कडल्यान जमीन विकती घेतली जाल्यार ताजे उपरांत 3 वर्सां भितर ताचेर शेतकऱ्यान लागवड करची पडटली, म्हणजे शेत ते कसोवचें पडटलें. जर 3 वर्सां ती जमीन कसयली ना जाल्यार ती जमीन ही ऑटोमॅटीक सरकाराच्या ताब्यान वयतली. किंवा 3 वर्सां समजा त्या शेतकऱ्यान, म्हणजे ज्याणी कोणी जमीन विकती घेतल्या शेत जमीन, ताणें ती समजा जर कसयली आनी 3 वर्सां उपरांत ताणें परत स्टॉप केली, म्हणजे जर ती बेरान उरली किंवा ती पडीक उरली जाल्यार सुद्दां ती जमीन जी आहा ती सरकारा कडेन जमा जातली. तर असो हो कायदो केल्लो, त्याचे नेम म्हत्वाचे अशे नेम आमी आतां जर पळयत जाल्यार ते अधिसूचित केल्या. आतां फुडें जेन्ना कोणूय ही जमीन शेत जमीन घेतलो जाल्यार ही जी ऑथॉरिटी आसा की बाबा जो जमीन विकती घेता शेत जमीन तो खरोच शेतकार काय ना, हे अधिकार जे आसा ते मामलेदार आनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन दिल्यात. म्हणजे मामलेदार हो पयलीं ताची पळोवणी करतलो, म्हणजे जो कोण जमीन घेता शेत जमीन विकती घेता तो शेतकार हो आसचोच पडटलो. तेजे कडेन प्रूफ कितें आसतलो की बाबा तो शेतकार म्हणून जो जमीन विकती घेता तो, जाल्यार तेजे कृशी कार्ड हें मामलेदार पळयतलो. मागीर ते जिल्लोधिकाऱ्या कडेन तेचे रिपोर्ट वयतले. जर कृषी कार्ड ना जाल्यार ताका दाखोवचें पडटलें, प्रूफ दाखोवचो पडटलो, एक फॉर्म भरून दिवचो पडटलो जेतून तो नमूद करतलो, एक जेका आमी एफिडेवीट म्हणटा ते एफिडेवीट तो मारतलो आनी तितून तो नमूद करतलो की आपूण शेतकार आनी आपूण शेत कसयता किंवा जी जमीन आपूण शेत जमीन विकती घेता तेजेर आपूण शेत करतलो म्हणून. तर अशा तरेचो हो म्हत्वाचो असो कायदो जो खूब गोंयान गरजेचो आसलो तो आतां सरकारान लागू केल्लो नाशिल्लो, बट तेचे जे नेम आसात म्हणजे रुल्स आसात ते फ्रेम जावंक नाशिल्ले आनी ताका लागून शेत जमनी ह्यो गोंयान विकपाचे प्रकार हे चालू आसले. ताचेर विरोधकांनी बोवाळ केल्लो की सरकारान एके वटेन नेम काडला, कायदो काडला, पूण दुसरे वटेन शेत जमनी आजून विकप चालूच आसात. कित्याक तर आजून ताचे जे रुल्स आसात ते फ्रेम करूंक नासले. तर आतां हे म्हत्वाचे अशे कायद्याचे जे रुल्स आसात ते फ्रेम जाल्ले आसात आनी शेत जमनींच्या विक्रेचेर आतां मोठ्या प्रमाणात निर्बंध येतलो. पूण आतां हेतून आनी एक गजाल बारीकसाणीन सरकाराक पळोवची पडटली, ती म्हणजे फाल्यां हे कायदे किंवा हे नेम लागू केले उपरांत
तातूंतूय कांय भ्रश्टाचार जायना मा हें ताका ताचेर कटाक्षान दवरचें पडटलें. कारण मामलेदार आसूं किंवा मामलेदार पावंड्याचेर आनी जिल्लोधिकारी कचेरेच्या पावंड्याचेर हे सर्टिफिकेट्स दितले की बाबा हो जो जमीन विकती घेता शेत जमीन तोय शेतकार आसा आनी तोय थंय शेत कसयता हाचेर लक्ष हे मामलेदार कार्यालय आनी जिल्लोधिकारी कार्यालयाक दवरचें पडटलें. तर फाल्यां हांगासरूय भ्रश्टाचार जावपाक शकता की बाबा समजा जो ज्या कोणी मनशान एका शेतकाराची जमीन घेतल्या आनी जोय शेतकार आहा म्हणून जो दाखयता तेणें समजा 3 वर्सां उपरांत शेत जमीन कसली ना किंवा घेतल्या उपरांत 3 वर्सां ती कसली ना जाल्यार फाल्यां खंय तरी भ्रश्टाचार करून किंवा मेजा बोंदल्यान पयशे दिवन जर फटीची सर्टिफिकेटां घेतली किंवा फटीच्या पद्दतीन दाखयलें की तो शेत जमीन कसता म्हणून जाल्यार हो एक वाव हो ह्या कायद्या किंवा हे जे नेम अधिसूचित केल्या तेच्या खाला हो एक वाव आसतलो. ताका लागून ही सगळी प्रक्रिया जी आसा ती कटाक्षान बरे पद्दतीन आनी भ्रश्टाचार जाय नासतना ती करची पडटली. जाल्यारूच हो जो कायदो आनी जे नेम अधिसूचित केल्या तेजो फायदो खंय तरी शेत जमनींच्या विक्रीचेर जातलो किंवा ज्यो शेत जमनी कोण विकत्यो घेता ताचेर शेतांच रोयतात हेंच जें आसा तें ही प्रॅक्टीस जातली. नाजाल्यार परत ताका ह्या सगळ्या कायद्याचो ह्या सगळ्या नेमांचो चुकीच्या पद्दतीन अधिकारी जे भ्रश्टाचार करतात ते वापर करूंक शकतात. देव बरें करूं सर. तर आमच्या ह्या सब एडिटर्सांनी तुमकां एक धांवतो नियाळ दिल्लोच आसा, पूण ह्योच बातम्यो अदीक खोलायेन पळोवपा खातीर तुमकां आमचें 7 PM गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळोवचें पडटलें. तशेंच आमचो गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. दिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.